चेडो मोग करून सोडटा तेन्ना ते चेडवाक कसली लज आनी कितले उणे पोट भोगता ते ताका आयज गमजेले जेन्ना म्हजो पूत ताचे भयणीक डायवोर्स दितलो पळय तेन्ना हेच तुजे भयणीक लागून तुवें म्हजो सांगात सोडलो न्हय पायकी आयज म्हजो पूत तुजे भयणीचो सांगात सोडटा आतां भाव आनी भयण सासणाक रावात एक सोदी Baba, I know too. Yes, ma'am. I met when I was with Yes, of course, I have tried to. Good, very good. Mama, a divorce papers have tried to understand. That's nice. That's a forgot that she signs it. I know that. Mama, so it thought the sign to toy that Salia. There was what when one karata but you pussy is gone. तुझ्या दादाक घालना हांवें ताच्या घरा आनी ताका सांगला ताका पुसलावून बोलावून परत त्या घरान घेवन यो Good. त्या फकत दादाचें चड आयकता न्हय Yes, ma'am. एक पावटी ते घरांत आयले म्हणटूच ताची सायन ह्या पेपराचेर कशी घेवंक जाय ते हांव जाय Mama, Yes? you're really smart. Then what? You leave it on me. Okay. Yo, yo. Maria, हे बाळले नका Okay. आता कोण तुका कितें करूंक जाय पळय ती Agnes, Mama, आज तुवें म्हाका मामा म्हटलां आनी त्या घरांत तुजें पावल घातलां तें नासताय ह्या डायवोर्स पेपराचेर तुजी सायन मार आनी म्हज्या पुताचो फुडलो रस्तो साफ कर Jesus, माझो बॉयफ्रेंड असं काय पण तुम्ही माझी लागी विचारलेले त्यांना हांवें तुका फोन न्हय पूण तेच सांगलेले कारण म्हजें मायंड फायन न्हय पूण म्हज्या भावान म्हाका सदांच दिवचो शिकयला देखून पूण हांवें तुजी लागी केन्नाच विचारूंक ना तुजी गर्लफ्रेंड आसली काय म्हणून कारण हांव जाणा आसलें तुजी गर्लफ्रेंड आसलें म्हणून हें ताचें नांव कितें? तू जाणा आसलें म्हजी गर्लफ्रेंड आसा? होय तुझे मामा तुका सांगला म्हाका डायवोर्स दी म्हणून आणि तू तोय आसलो म्हाका डायवोर्स दिवून कारण ही तुझी मामा आंकवर आसा तिचो मोग करून तिका कोणे सोडूंक ना छेड म्हजी पापा बेसून तूं कोण आणि मोची माझो बेचूक तू कोण चूप जीसस जर तर तुका माझो मोग ना जाल्यार कसो फायदो तुझे सांगनाक राव देखून हांव तयार आसा ह्या डायवोर्स पेपराची सायन मारूंक हे डायवोर्स पेपर्स मार तुजी सायन आनी तुजो रस्तो दवर एक मिनिट राव बाई सायन मारून कित्याक एक मिनट राव मार बेगीन सायन मारिया पयली तू ह्या पेपराचेर सायन मार कसले पेपर्स हे आनी तूं तुजी खंयची प्रॉपर्टी म्हज्या नांवार करूंक सोदता ओय ओय म्हज्या गोरकारा ताका एकाच्या गोरकारीचेर कितलो विश्वास आसा तो मारिया पयली ते सगळे पेपर सारखे वाचून पळय मागीर कळटलें तुका हांव म्हजी खंयची प्रॉपर्टी तुज्या नांवार करूंक सोदता पळय ती. कसले पेपर्स बाबा? पळयता कितें डायवोर्स पेपर्स होय डायवोर्स पेपर मात ताचे सायन दी म्हाका डायवोर्स आनी म्हजो रस्तो क्लियर सुजे हे तूं कितें करूंक सोदता जे तू ताका करूंक सोदता तेच हांव तुका करूंक सोदता आनी हांव तुज्या सासरामेताची गोरकार आनी तिवूय ताच्या सक्रमेताचीच गोरकार कासार जावन इतली वर्सां हांव तुका विश्वास रावल्या ताणे केन्ना विश्वासघात केला आपल्या गोरकाराक ताच्या बॉयफ्रेंडान ताका 3 वर्सां करून सोडला तुका 7 वर्सांनी सोडलेलो तुज्या बॉयफ्रेंडान आजवर आसतना म्हजेय गर्लफ्रेंड आसले आमच्या पुताचेय गर्लफ्रेंड आसले ताजो बॉयफ्रेंड आसलो तुजो बॉयफ्रेंड आसलो म्हणटूच आमी सगळीं पातकीच जाल्यार एका पातक्याक कसलो होक आसा दुसऱ्याक पातकी म्हणून पोट दाखोवप मात त्या डायव्हर्स पेपराचे सायन दी म्हाका डायव्हर्स आणि तू तुझ्या घराचो रस्तो दवर म्हजो रस्तो क्लियर कर दॅट्स ऑल तुवें म्हाका डायवोर्स दिलो जाल्यार म्हजो फुडार कितें उदळ आनी फुडारा आतां आमी म्हातारी जाली आतां आमी आमच्या फुडाराचें न्हय आमच्या भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतूंक जाय मारिया केन्ना तरी तुवें आमच्या नांवा वयर इल्लोसो नियाळ करून पळयला म्हजें नांव जुजे तूं मारिया कोणाचें नांव ही जुजे आनी मारिया जेजूच्या माय पाहिजे आणि आणि वो आमचो जेजू जीसस
खरें म्हणल्यार देवान घडलां हो आमचो कुटूंब. म्हजें न्हंयचो म्हणून मारिया नांवाचें चेडूं सोदून काडून ताचेच लागीं काजार जातलो म्हणून हांव तुजे लागीं काजार जावना तुज्या नांव मारिया म्हणून. आनी आमी जुजे मारिया म्हणून आमच्या पुताक आमी विसरून काडून नांव घालून तांची जीसस म्हणून घातलेलें. ना चिंती नासतना घडलां हें आमचें सगळें. पळय न्हय. होय आनी ही आमची सून एग्नेस. एग्नेस नांवाची ही सांत आसा. कांय बरीं आमची नांवां जुजे मारिया जीसस एग्नेस. खरें म्हणल्यार पवित्र जावंक जाय आसलो आमचो घराबो. देव बिरांतीचो जावंक जाय आसलो आमचो घराबो. एकवटान वैभोगान सांगातान चलोवंक जाय आसलो आमचो घराबो. चलतात आमी तशी. मेवत काय आमकां स्वर्गार एंट्री. दिसता तुका मारिया? दिसता तुका मेवतली म्हणून आमकां स्वर्गार एंट्री? खरेंच केन्नाच आमी नियाळ करूंक ना आमच्या नांवा वयर. काय बरो देवान घडलेलो आमचो घराबो. कित्याक तो पिसडूंक फुडें सरली काय? आमी केन्नाच मोची पातकां मेजूंक ना. पूण आमकां दुसऱ्याचीच पातकां मेजूंक उरली. मारली ताणी सांडली. पुण्याच्या आधी तुमच्या लाय बॉक्सर नाव सोडता. बॉक्सर एग्नेस म्हाका माफ कर. म्हजी चूक जाली. जिजस तू एग्नेसाक टायम दिना काय? पवित्र ते हांवें ताचो मोग केलो फकत ताचो फायदो काडूंक. पूण ताचो फायदो काडूंक मेळना म्हणून हांवें ताका सोडलें. ताचें नांव पिड्ड्यार केलें. असो हांवें जायते चेडवांचो मोग केलो. पूण ताचेर एक काजार जावंक न्हय. फकत म्हजी कुडीची आस भागोवंक. आनी तो युएसाक वचोन तुजो जायत्यो शाळेर मोजां मारली. आनी आखरेक एड्स पिडेक सांपडलो. तुका येत जाल्यार पळय काजन म्हाका एड्स जाल्यार म्हज्या पातकाची सजा म्हाका मेवली. काजन म्हाका सजा कर. म्हाका माफ करात. हांव चुकलो. म्हाका माफ करात. जो दुसऱ्यांचे वाईट चिंता ताका आपले वाईटच म्हणटा. आनी ह्याच पासून दुसऱ्यांक बोगसून आमी फाल्यां रावंक पावना. कारण फाल्यां केन्नाच येना. फाल्यां येता म्हणून चिंता म्हणल्यार फाल्यांची आयज जाता. आनी ह्याच पासून आयची कामां आमी आयजूच करूंक जाय. बाय म्हाका बोगस हांव चुकली. म्हजें तुवें बोगस. बाबा तूं तुज्या गोरकांनीक डायवर्स दिनाका. दिनाका ताका डायवर्स. म्हज्या पुता तूं म्हाका बक्षिचो ना. मामा बोगसडे दिवंक आनी बोगसडे घेवंक आमकां देवान शिकयलें. चलय मामा हे आमच्या दोनूय हातांनी बरोबर आमी 50 लोकांक मारूंक जायना. पूण आमकां जाय जाल्यार हे आमचे दोनूय हात अशे सोडून बरोबर आमी 50,000 लोकां लागीं बोगसडे मागोवंक जाय. बोगसडे दिता आनी बोगसडे घेता तो महान व्हरता. बाबा चुकला. इग्नास म्हज्या मोगाची करताली म्हाका माफ कर. डॅडा थँक्यू. कित्याक तुवें आमचो 7वो सक्रामेंत सांबाळलो. म्हाका थँक्यू म्हणपाची गरज ना. कारण हांवें म्हजो कायदो केला. आनी ह्याच पासून हांव सगल्यांक सांगूंक सोदता. आमी मोग करूंक जाय. काजार जावं. आमी काजार जावंक